तिसवाडीच्या एका 37 वर्साच्या बायलेक आपूण स्विडिशचो नागरीक अशें सांगून निकाह फॉरेवर ह्या मुस्लीम मॅट्रोमोनी ॲपा वयल्यान फ्रेंडशीप केली आनी तुका मेळपाक आपूण गोंयान आयला, मात तुज्या खातीर हाडलेले 30 लाखाचे भांगर कस्टमान धरल्या, ते सोडपाक आपल्याक पयशे जाय अशें सांगून लाखाची टोपी तिका घातली. नमस्कार, हांव ओंकार फळारी, तुमी पळयता प्रुडंट. 37 वर्साच्या बायलेन निकाह फॉरेवर ह्या मुस्लीम मॅट्रोमोनी ॲपार ती रजिस्टर जाली. ॲपार तिका एका दादल्या कडेन फ्रेंडशीप जाली. दादल्यान आपूण स्विडिशचो नागरीक म्हणून ॲपार रजिस्टर केल्ले. तांच्या मदीं इतकी फ्रेंडशीप वाडली की दादल्यान त्या बायलेक आपूण तुज्या कडेन लग्न जाता म्हणून सांगलें आनी तुका मेळपाक आपूण गोंयान येता अशें सांगलें. ताज्या फुडें तो दादलो 14 फेब्रुवारीक गोंयान पावलो म्हणून तिका सांगलें आनी तिका फेक फ्लायट बुकींग केला तें तेणें वॉट्सॅपार धाडलें. आतां तो हाज्या फुडें बायलेक सांगता की तुका हाडलेले 30 लाखाचे भांगर कस्टमान धरल्या म्हणून सांगलें. आपल्याकूय तेज्या बरोबर धरला आनी आपल्या सोडपाक आतां एडवोकेट, कस्टम ड्युटी ही सगळीं कामां करपाक आपल्याक पयशे जाय पडटले म्हणून बायले कडल्यान सुमार 6.5 लाखा वयर तेणें बायले कडल्यान घेतले आनी तिका टोपी घातली. कंप्लेंट दिल्ल्या त्या म्हायती प्रमाण त्या बायलेन खंय 10 ते 16 फेब्रुवारी पर्यंत हे 6.5 लाख डिजिटल वरवीं पयशे ट्रान्स्फर केल्या. पयशे ट्रान्स्फर केल्या उपरांत बऱ्या टायमार तिका कळोन आयलें की हो मनीस आपल्याक फटयता. मागीर तिणें सायबर क्रायमान आतां कंप्लेंट दिल्या. आतां सायबर क्रायम फुडलो तपास करतात.